दीस ब्रेस्तार ऑक्टोबराची 31 तारीख 2024. पयलें वाचप. सांव पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 6 वाक्य 10 तावन 20 पर्यंत. निमाणें एक उतर. सोम्या सवें रावून तुमी बळवंत जायचे. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायचे. देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांगता सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेसा जाय. आमचें झूज फकत मनशा विरोध न्ही, अंतराळार आसलेल्या अधिकाऱ्यां आनी अधिपती विरोध, अंधकारी संवसाराच्या राजत्वां आनी प्रभुत्वां विरोध. देखून तुमी देवाचें कवच नेसा जाय. तवळ वायट आसो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्माना मुखार रावोंक तुमी शकतल्यात. तितलेंच न्ही, अखेर पर्यंत फाटी परतनाशें झुजोंक तुमकां धैर्य मेळटलें. फाटी सरनासतना तुमी दृढ रावची गरज. सत जावं तुमचो कमरबांद आनी नीत जावं तुमचें हृदय कवच. समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बास तुमच्या पांयांचे मोचे जावं. सदांच भावार्थाची ढाल घेया. तवळ नश्च्या दुस्मानांचे उज्या भाले पालवोंक तुमी शकतल्यात. बचावेचें देणें तुमचें शिरस्त्राण म्हूण घेया. पवित्र आत्मो दिता तें देणें म्हणजे देवाचें उतर जावं तुमची तलवार. तुमी सदांच मागणें करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. सर्व संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागोवंक साधन चलया. दीस आनी रात म्हणले बरी थिरासणेन मागा. देवाच्या लोकां पासत सदांच प्रार्थया. हांव उलयतना फावो ती उतरां देव म्हज्या तोंडांत घालूं म्हणून सुवार्थेचो घोटू भें आनी भिरांत नासतना परगट करचें देणें देव म्हाका लाबो म्हणून मागा. आतां हांव बंदेंत आसां, तरी तेच सुवार्थेचो हांव कारबारी पळया. म्हजे जबाबदारे प्रमाणें कसलीय भिरांत नासतना हांवें सुवार्ता परगट करीशें मागा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. कीर्तन 144 1b 2 आनी 9 तावन 10 पर्यंत. श्लोक. म्हजें खडाप जावन आसलो देव सदैव जावं. सदैव जावं देव म्हजें खडाप. तो म्हज्या बावळ्यांक झुजा विद्या, म्हज्या हातांत लढायेची तरबेती दिता. श्लोक. म्हजें खडाप जावन आसलो देव सदैव जावं. तो म्हजो मोग, म्हजें कोटें, म्हजें भद्र स्थान, म्हजो रक्षक, म्हजें ढाल, म्हजो आसरो. तोच म्हज्या लोकांक म्हजे राजवडके खाल दवरता. श्लोक. म्हजें खडाप जावन आसलो देव सदैव जावं. तुज्या मानाक देवा एक नवें गीत गाता. 10 सर्यांचे किन्नरेचेर तुका वंदिता. तुंच राजांक जैत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक तलवारींतलो निवारलोय. श्लोक. म्हजें खडाप जावन आसलो देव सदैव जावं. शुभ वार्ता. सांव लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वाक्य 31 तावन 35 पर्यंत. तेच घडये थोड्या फारिजेवांनी जेजू सरशीं येवन म्हळें, हांगासो तूं भायर सरून वच, कित्याक हेरोद तुका जिवेशी मारूंक सोदता. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, वसा आनी त्या कोल्याक अशें सांगा, पळय, आज आनी फाल्यां हांव देवसार सोडयतां आनी पिड्याशिडा गूण करतां, पूण तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडटलों. तरी पूण आज, फाल्यां आनी परवां म्हजे वाटेन हांवें सलात्र रावूं जाय, कित्याक एक प्रवाद्यान जेरुजलेमा भायर मरोंक जायना. ए जेरुजलेमा, जेरुजलेमा,
प्रवाद्या तूं जिवेशी मारताय आनी देवान धाडिल्ल्या दुतांक फातरायताय. एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या भितर एकठांय करता तशें तुज्या भुरग्या बाळांक एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशिल्लो, पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. पळय, तुजें देवाळ देवान तें सांडलां. हांव तुमकां सांगतां, सर्वेस्पराचे नांवी येता तोच देव म्हणून तुमी म्हणसर ह्या फुडां तुमी म्हाका पळोवची नात. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयच्या वांजेलांत आनी पयल्या वाचपांत आमकां जिवेशी मारचें शब्द आयकूंक मेळटा. वांजेलांत जेजू म्हणटा, मनशा पुताक कुर्सार मारतले, पूण हांव तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जातलो. आपलो जीव काडूंक सोदतल्यांक पळोवन जेजू भियोंक ना. आमी क्रिस्तांवां देवाची सेवा करतांव आनी ताचो पाटलाव करतांव तेन्ना साबार लोक आमकां खिण्टतलो आनी आमचे विरोध आरोप मांडटलो. तेन्ना आमी जेजूक सांडून पयस वचचें न्ही. बगार आमचो भावार्थ घट करन जेजूची सेवा करन ताका साक्ष जावन जियेचे. तेन्ना जेजूची खरी भाव भयणी आमी जातल्यो.